शेक दिवपाची उच्च न्यायालयान दिली परवानगी। अनेक अर्जा खातीर एका सप्तकाचो वेळ दिवपाची केल्यास सुचोवणी। नोव्हेंबरा मेरेन दिसतले दर्या देगांचेर शेक। जुवारीक दिल्ली जमीन रियल इस्टेटी खातीर न्हय, फॅक्टरी बंद करता जाल्यार 1000 एकर जमीन घेयात परत। उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन दिला सल्लो। विनयभंगाचो आरोप आशिल्ल्या कुंडयच्या त्या शिक्षकाक बाल न्यायालयान दिलो बेल। पालकांनी दिलो बेल तो निर्दोष आशिल्ल्याचो। हे हेडमास्तराचे षडयंत्र म्हणटात पालक। उक्ते सुवातेर घाण सोडपी 800 घरांक धाडल्यो नोटीसी। डेंगी आटापात हाडपा खातीर भलायकी खातें जाला सज्ज। कायदो मोडटल्यांची वीज आनी उदका कनेक्शन तोडपाची दिल्या शिटकावणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। उच्च न्यायालयान निमणो बीच शेक पॉलिसीचेर निर्णय घेतलो। नोव्हेंबर सुरू जावचे आदीं दर्यादेगांचेर शेक येवपाची आस्त आसा। सरकारी धोरणात कोर्टान कसलोच बदल करूंक ना। राष्ट्रीय हरित लवादान शेक वाटपाच्या प्रक्रियेचेर स्थगिती हाडिल्ली। कांय बेरोजगार तरणाट्यांनी शेक वाटपाच्या सरकारी धोरणाक आव्हान दिल्लें। शेक मोसमाक तसो 1 म्हयन्याचो कळाव जाला, तरीकूय आमचो वेवसाय आतां सुरू जातलो अशें शेक धनी संघटनेचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोसान खोशी उक्तायल्या। जे यूथ चॅलेंज केले ते म्हणटाले की ते 0 इन एक्सपिरियन्स आनी 1 एंड एबव एक्सपिरियन्स एक करून म्हणटाले ते। पण कोर्टान डिसिजन दिलें 3 years एंड एबव 90% एंड 10% 0, 1 and 2। आतां आनीक एक वीक दिला जे कोणाक तरी आनी एप्लाय करपाक जाय जाल्यार तेमी वचून डिपार्टमेंटान एप्लाय करपाचें आनी ताजे उपरांत अलॉटमेंट करपाचें। कितले दीस म्हणून वचता ते अलॉटमेंट करपाक? अलॉटमेंट करपाक आतां म्हाका दिसता मॅक्झिमम वचून 10 days वयतले मॅक्झिमम। गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार विदीन 1 week करपाक जाता तेंचे। आतां जाता तितले बेगीन कित्याक ऑलरेडी वन मंथ आमचो गेलो, सो ताका लागून आनी कांय करपाना आमी, आहा तशें मुखार वचपाचें। कोलवेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। जुवारी एग्रोन साऱ्याचो कारखानो बंद करपाचें थारायला, जाल्यार सरकारान तांकां दिल्ली जमीन परतून ताब्यात घेवची अशें उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटलां। ताच्या पक्षांतले वांगडी आनी कुठ्ठळेचे आमदार एलिना साल्ढाणा म्हणटा हो कारखानो बंद जावचो ना। गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 25 पैसे स्क्वेअर मिटराच्या दरान जुवारी एग्रोक 1000 एकर जमीन दिल्ली। पूण 5 दशकां उपरांत युरिया आनी हेर साऱ्याचें उत्पादन फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन बंद आसा। जुवारी एग्रो साऱ्याचो कारखानो बंद करून ही जमीन रियल इस्टेटी खातीर वापरपाक सोदतात अशें कामगार संघटना म्हणटा। उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या। पळयात। हांव बी आयकलां पयर चीफ सेक्रेटरी म्हणटले म्हाका ते म्हायती काडची पडटली, बिकॉज इट वील बी अ मेजर सेटबॅक टू अस, बिकॉज लॉस ऑफ जॉब्स वील बी देयर। सो वी हॅव टू टॉक टू द मॅनेजमेंट टू सी वॉट इज गोईंग ऑन। बट वन थिंग आय वूड रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आमी भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ती 1000 एकर जमीन दिल्ली तांकां। ते जमीन जे दिल्या ते इंडस्ट्री खातीर, तर ते इंडस्ट्री बंद करता म्हाका दिसता सरकारान ती जमीन परत घेवपाची गरज आसा। आनी ते सगळे 1000 एकर तांकां कितें बंद करून वचपाक न्हू त्यो, मागीर ते जमीन आमी वापरूं शकता न्ही। ते जमीन घेवन रियल इस्टेट करपाक आमी दिवंक ना कोणाक। एक म्हणजे एक सिद्ध आसूंक जाय, हे म्हाका खात्री आहा आमचे मुख्यमंत्री योग्य डिसिजन घेतले। भाजपाचे आमदार एलिना म्हणटा कारखानो बंद जावचो ना। अर्थीक संकटांतल्यान भायर पडपा खातीर केंद्रान कारखान्याक अनुदान दिवपाक सुरवात केल्या। Management of Zuari Agrochemicals Limited has met with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant on 2 different occasions along with me, and I have to say this, that Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, has been very, very concerned about the situation. One of the issues, if solved, could help them is the release of subsidy from the centre, and the Honorable Chief Minister has said that he will look into the matter, and I'm very happy to say that he has already done quite a bit, because part of the subsidy from the centre has already been released. And yesterday when I spoke to some of the representatives of Zuari Agrochemicals Limited, they said, "Madam, don't worry, everything is being done to ensure that the company will continue and nobody will be jobless." There are rumors that Zuari may shut down, and I pray to God that they may be only rumors. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।
कुर्णयचे शाळेतल्या सान चलयांच्या विनयभंगाच्या प्रकरणानं वेगळेच वळण घेतला. विनयभंगाच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या शिक्षक मनोज फट्टेक वाटावपा खातीर पालक शिक्षक संघटना आणि काय पालकच फुडें आयल्यात. ते म्हणटात मुख्याध्यापक आणि कावन्सिलरान मेळून मनोजाच्या विरोधात षडयंत्र रचला. तो निर्दोष आसा. शुक्रारा बाल न्यायालयानंय ताका जामीन दिला. मात 1 म्हयनो फोंडे तालुक्यांत येवप ना अशी अट घालून. फोंडेचो पोलीस निरीक्षक सांगता ते प्रमाण शाळेच्या शिक्षकान आपलो विनयभंग केल्ल्याचें सान चलयांनी शाळेंतल्या कावन्सिलराक सांगलें. कावन्सिलरान मुख्याध्यापकाक ते विशीं सांगतकच ताणें शिक्षण खात्याक कळीत केलें. शिक्षण खात्यान विशाखा समिती नेमली. हे समितीन अहवाल दिल्या उपरांत बुधवारा राती कडेन शिक्षक मनोज फट्टेक अटक केली. सध्या तो काळजात कसकसता म्हणून हॉस्पिटलांत आसा. पूण आतां पालक म्हणटात कितें बरयलां तें दाखयनासतना कांय शिक्षकांनी फट्टेच्या विरोधात आमच्यो सयो घेतल्यो. पुलीस कागाळ करचे आदीं पालकांक विस्वासात घेतले ना. आतां शाळेबरोबरच गांवाची बदनामी जाल्ल्यान मुख्याध्यापकाचीच शाळेंतल्यान बदली करची तांणी मागणी केल्या. पळयात पालकांचे म्हणणे. पॅरेंट्स मीटिंग आहे, त्यांना म्हणजे मुलांना बोलले पॅरेंट मीटिंग आहे, त्यांना बोलवा म्हणून. आता मीटिंग आहे म्हणजे आम्हाला जावं लागणार आहे. तिकडे गेलो ते सांगायला लागले की असं असं म्हणजे घडलं आहे, मग तुमच्या मुलांनी वगैरे सर्वांनी साईन केले आहेत, मग तुम्ही पुढे काय केस अडवणार आहे की नाही करणार. पण त्या सरांनी पहिले ॲग्री केलं आहे का आपण हे केलं म्हणून. सिंगणापूर सरांनी सांगितलं, सिंगणापूरकर सरांनी सांगितलं आहे त्यांनी ॲग्री केलं म्हणून. कोणी ते? मनोज सरांनी. आणि ॲग्री केलं बोलले. प्लस हां, त्यांना आम्ही कुठल्याही आता क्लासमध्ये कालपासून आम्ही कुठल्याही क्लासमध्ये त्यांना पाठवत नाही म्हणून सांगितलं. तुला काय करायचं? मग तुला कोणाला तुम्हाला काय सांगितलं? हां, त्यांनी सर्व डाटा लिहिला आणि त्यांनी सांगितलं तुम्हाला जर असं म्हणजे पोलीस कंप्लेंट नाही करायची असेल किंवा काय असेल तर साईन करा म्हणून. आम्हाला त्या मगजमारीत पडायचं नाही, कारण आम्हाला इथे पोटा पाण्यासाठी आलो आहोत. त्याच्यानंतर आम्हाला काय माहितच नाही. त्याच्यानंतर एक वेळा पुन्हा मुलांकडून काय ते लिहून घेतलं त्यांनी. पण आम्ही त्याला मुलांना सांगितलेलं काय जर लिहायला सांगतील तर आम्हाला त्यांना कन्फर्म करायला सांगा म्हणून. पण त्यांनी त्यांच्याकडून काय जबरदस्ती लिहून घेतलं की काय समजलं नाही. काल आमकां बोवाळ जालो आनी सगळ्याक स्प्रेड जाली ही बातमी. स्प्रेड जातकच आमी सामके सरप्रायज जाले. म्हणले इतलें जालां आनी आमकां कळना. पीटीएम मिटींग आपोवना काय ना. पीटीएचो अध्यक्षूय गेल्लो थंय मेळपाक, तांकांय थंय मेळोना काय, थंयसर इन्फॉर्मेशन काय दिवना. हां, आनी ह्यान फाटी आतां हो ह्या सराक आमगेल्या 8 म्हयने जाले हांगा येयल्यात. ह्यान पयलू हो आतां सिंगणापूरकर आसा पळय न्ही, हेका वर्स बीन जातलें हांगासर जॉयन जाल्या. वर्स न्ही, 8 म्हयने जाल्या. हेज्या पयलू ह्याच सरांनी हे विस्कोर सांबाळले हांगा. सगळी जबाबदारी यांच्यानी घेऊन 100% रिजल्ट आलेलो या सरांनी. उधर टीचर बुलाया था तो मतलब वो बोला ऐसा, मतलब हम लोग को साइन दिया. हम लोग उसमें मेरे को नहीं समझ में आता, नहीं कुछ इधर का भाषा समझ में नहीं आता है. वो साइन मारने के लिए बोला, हम लोग साइन मारा. बाद में मेरा लड़की से वो साइन मार के क्या किया नहीं किया हम लोग को मालूम नहीं. मेरे लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है. Upon the Vishaka committee report, one head of the institution was a complaint here. And upon the said complaint, we have registered a complaint against one of the teacher of the said institution under section 354A, section 8 of War Children Act and section 10 of POCSO Act. We have arrested the accused person and the investigation of the same is in progress. कुणयच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या कांय दशकांत तंत्रज्ञानाचें म्हत्व खूब वाडलां अशें गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो संचालक अजीत परुळेकरान सांगलें. कितलेशेच वेवसाय तंत्रज्ञानाचेर चलतात. देखून आतां वेवसायीक शिक्षण संस्थांनी तंत्रज्ञान आस्पावन घेवपाचो वेळ आयला अशें तांचें म्हणणें. वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपोंतल्या गोवा बिझनेस स्कूल IT समिटाच्या उक्तावण सोहळ्यात अजीत उलयतालो. I can tell you over the last, decade or so, the importance of technology in business is increasing. I think if you look at most businesses, not most, all businesses today are technology driven. It's high time, therefore, that business and business school incorporate technologies. What we also realize is what's making, India quite vibrant today is the startup scene. Under guidance and under a lot of funding from Niti Aayog, we started an Atal Incubation Center a year and a half back. That's doing extremely well. We're very selective in the kind of startups that we admit on this. I'm really proud to say that in terms of success rate, the Atal Incubation Center at GIM is possibly one of the most successful incubation centers in the country. With out of the first cohort, 50% of our first cohort has got funding.
which is something that I don't think any other incubation center in the country has got, though I must admit we are small. The numbers are really small. Half of our incubators come from Goa, the rest of the half come all over the country. 3 दिसाच्या व्हायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपोतल्या पहिल्या 2 दिसांनी विदेशी व्यावसायिक शिष्टमंडळ, गोवा चॅम्बर्स ऑफ कॉमर्स आणि व्हायब्रंट गोवा फाउंडेशनामधीं 15 सामंजस्य करार झाले. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. डेंगीच्यो केसी गोंयांत वाडत आसात आनी आतां ताचेर आळाबंद घालपा खातीर ठोस निर्णय घेवपाचो वेळ आयला. न्हंयांनी सिवेजीचे घाण उदक सोडटल्यांचे बाबतींत भलायकी खात्यान खर पावलां उबारपाची सुचोवणी राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. न्हंयांनी घाण उदक सोडप्यांची वीज आनी उदका कनेक्शनां तोडटले अशी शिटकावणी राणेन दिल्या. डेंग्यूच्या वाडट्या केशीचे बाबतीत उपाय येवजण करपा संदर्भात शुक्रारा भलायकी मंत्र्यान सचिवालयात भलायकी अधिकाऱ्याबरोबर बसका घेतली. दर एका सप्तकात केल्ल्या कामाचो नियाळ घेतले अशें ताणें सांगलें. भलायकी खात्यान हो विशय गंभीरतायेन घेतला. हेर खात्यानूय आपापली भुमिका योग्य तरेन निभोवची अशें ताणें सांगलें. Our role is to see that all facilities, diagnostic kits, all these are available. पण आमी तांकां सांगलां मंडे पर्यंत सगळे PHC, CHC तुमी हाडून दवरा, ज्युडिशियसली ताचो वापर करपाचो आनी पेशंटाचो ट्रॅकिंग करपाची गरज आसा. NGTचो आमकां जो प्रेशर आहा ते तुमी वचा फॉर डिस्कनेक्शन. जे कोण कंप्लाय करिना ते प्रमाणे ते ऑलरेडी 800 सुमार नोटिसीस डिस्कनेक्शनाक गेल्ले आसा. ते आमी चीफ इंजिनियर सांगून कंप्लायन्स घेतले. हांवें सांगलें 3 कित्याक 4,000 डिस्कनेक्ट करा, काय हरकत ना, कारण दिस इज ऑल लिव्हिंग सुवेज इन टू दिस NGT डायरेक्शन. समबडी or some society is not adhering to any norms under Public Health Act, they will go for disconnection straight away. There is no disconnection of what? Water and electricity. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आमदारान पालिकेच्या वेव्हारांनी हस्तक्षेप करूं येता? कुंकळी पालिकेन हो वाद तयार जाला. नगरसेवक म्हणटा ना, पूण भाजपाचो आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा हय, तो करपाक शकता. पळयात हें उतरांचें झूज. कुंकळीचो नगरसेवक मारियो मोरायस म्हणटा पालिका ही स्वायत्त संस्था, थंय आमदाराचें कांयच काम ना. मुख्याधिकाऱ्यान लेगीत नगराध्यक्षान दिल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण वागपाक जाय, आमदाराच्या सुचोवण्या प्रमाण न्हय. जाल्यार पालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष दवरप आनी तिचे खातीर सरकाराचो फॉलोअप करप ही आपली ड्युटी असो युक्तिवाद आमदार क्लाफासियो डायस करता. MLA हिंगा म्युनिसिपल अफेर्सांक रोल ना. He is the MLA in the Goa Legislative Assembly, and this municipality it is a local self-governing body. आणि कितें municipality लेवलाक बरी जावं वायट जावं, कावन्सिलर chairperson is responsible. MLA हिंगा इंटरनल अफेरां पडपाचो रोल ना. हिंगा म्युनिसिपालिटींक बरें जावं वायट जावं कावन्सिलर आर रिस्पॉन्सिबल. आज त्याचं जागो तुम्ही दाखवून दिलं तेका. MLA तुगे जागो MLA has got a right to visit Kunkoli municipal area, including the municipality, because he is a MLA. But he cannot interfere in the internal affairs of the council. He cannot interfere. Even chief officer is nobody. He has to act under the chairperson and the councillors. आमी कुंकळें जाय तेन्ना प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आसताय जालोले ते वॉज रिपेर. आमगे मार्केटां AC हॉलां AC ना आज पासून लोक तुका येयनाय थिंगा फंक्शन. सो ते पासून हांवें उलयलां, सीमान म्हाका फूल एश्युरन्स दिला. सो हेंकोच्यान ते लेटर वचपाक जाय कितें तें म्हगे ड्युटी विचारपाची. आय हॅव फूल रायट. हांव चेअरपर्सन, शी इज इलेक्टेड. म्हज्यान ताका धमकी दिवपा जाय, हेजे रिक्वेस्ट करपा जाता. म्हज्यान CO दिवपा जाता, CO वॉर्निंग दिवपा जाता. आय हॅव फूल रायट. द CO इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट, ताका म्हज्यान तापोवपा जाता. पूण ताका तापोवपा जायना. तें आयकना का कळ्ळें न्हू. सो एज ए MLA आतां तो मारियो इज अ कावन्सिलर, तो म्हणटा तें CM, आपूण MLA म्हणटा हिंगा आपल्यागे हितून. हें सारकें जाल्यार तुमचें हांव पयलींचे पाट आयकता. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. इफ्फीत राष्ट्रीय पुरस्कार मेळयल्लें आमोरी हें गोंयचें कोंकणी फिल्म दाखयतलें.
गोवा फॉरवर्डान ताचें श्रय घेतलां. जाल्यार इंडियन पॅनोरमा विभागात कोंकणी फिल्मांचो आस्पाव करूंक नाशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डा बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीनय हरकत घेतल्या. लोकांची मागणी पळोवन ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायन मिडियाक सांगलें की केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान हाचे आदींच इंडियन पॅनोरमात आमोरी हे कोंकणी फिल्म दाखोवपाची सुचोवणी केल्या. ते भायर गोंयच्या कोंकणी आनी मराठी सिनेमा खातीर इफ्फीत एक वेगळो विभागय आसतलो. गोंय आनी गोंयकारपण परतून एकदां जिखला आनी स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू इफ्फी गोंय आनी गोंयकारपण जिखला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें इफ्फी भितर जेन्ना सरकारान पयलीं कार्यक्रम घोशीत केलो तेन्ना तातूंत भितर गोंयकारांक कांयच स्थान नाशिल्लें. गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या विशीं आवाज उठयलो आनी सांगिल्लें की जर गोंयांक जर प्राधान्य मेळना, गोंयच्या फिल्माक जर जाय ती जर सुवात मेळना इफ्फी भितर, जाल्यार इफ्फीच्या वेळाचेर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतले म्हण आमकां थंय बावटी घेवन उबे रावचें पडटलें म्हण. आज गोंयचो आमोरी हो पिक्चर जाका राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळिल्लो तो इंडियन पॅनोरमा भितर पावला एट इफ्फी. दुसरें म्हणल्यार कालच तुमी वाचलां आसतलें की गोंयच्या इफ्फी भितर गोंयांत तयार जाल्लीं कोंकणी आनी मराठी फिल्मां स्पेशल स्क्रिनींग करपा खातीर तांणी एक वेगळो हें केला, दालन केला. सो ह्या गजालीचें आमी स्वागत करतात. सरकाराक उशिरा का जायना एक याद जाली आनी जागोवचें पडलें आनी जागयतकीर जाग आयली आनी तांणी हें प्रोविजन केले बद्दल हांव अभिनंदन करता तांचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. अंदू संजीवनी साखर कारखानो सुरू जावपाची आस्त ना जाल्या देखून ऊस शेतकार अस्वस्थ जालेत. निमणी तांणी शिटकावणी दिल्या. नोव्हेंबर मेरेन कारखानो सुरू केलो ना जाल्यार पंचायत, जिल्लो पंचायत आनी येतले विधानसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले. ते भायर सरकाराचे अनास्थेचो निशेध करपाक रस्त्यार देवपाचोय तांणी निश्चय केला. संजीवनी साखर कारखान्यांतले यंत्राची दुरुस्ती करचे बदला नवोच कारखानो उबारप योग्य थारतलें अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें. तो मेरेन बरो दर दिवन सरकार तांचो ऊस घेतले अशें उतरय ताणें दिल्लें. पूण ऊस शेतकार विचारतात इफ्फी खातीर मोडपाक पयशे आसात पूण कारखान्याचे दुरुस्ते खातीर 6 कोटी सरकारा कडेन नात. जेन्ना हांगा फुडें इलेक्शन जातलीं, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जातलें, ऑक्टोबरांत म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जातलें, असेंब्ली इलेक्शन जाता 2022, पंचायतीचें इलेक्शन जातलें, तेन्ना शेतकरी वर्ग निशेध करतलो ह्या सगळ्या इलेक्शनां वोट करपाक. ही सगळीं इलेक्शनां बॉयकॉट करपा साठी आमी पुराय गोंयांत 12 तालुक्यांत फिरोन प्रत्येक जो कृषी कार्ड होल्डर आसा जेणे आपली जमीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेतकी खात्यान रजिस्टर करून घेयलेली आसा आनी ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी कार्ड आसा तितल्या शेतकऱ्यांक आमी अवेरनेसा घालतले की तुमी ह्या 4 इलेक्शनाक शेतकऱ्यांक सरकारा विरोध आमी निशेध करपाचो आमी वोटिंगाक बॉयकॉट करतले. नोव्हेंबर म्हळ्यार चालू जर करना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, आंदोलन करतले, सरकाराचेर आवाज उठयतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को रस्त्यार बसून नुस्तें विकपी बायलां आड मार्केटांतल्या बायलांनी मोर्चे बांदणी केल्या. रस्त्यार बसून नुस्तें विकप्यांचो निशेध करपा खातीर शुक्रारा मार्केटांतलीं बायलां रस्त्यार देवलीं आनी रस्त्या कुशीक बसून तांणी नुस्तें विकपाक सुरवात केली. रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करिना तो मेरेन आमी रस्त्यारच बसून नुस्तें विकतलीं ती हट्टाक पेटल्यात. गोंया भायलीं नुस्तेकारां रस्त्यार बसून नुस्तें विकतात अशें कांय दिसां पयलीं आयकुपाक मेळटालें. पूण आतां कांय गोंयकार लेगीत रस्त्यार बसून नुस्तें विकपाक लागल्यात. ह्या लोकांनी रस्त्यार बसून नुस्तें विकलें जाल्यार बाजारांत बसतात तांकां गिरायक कशें जातलें हो तांचो प्रस्न. तो सुटावो जायना तो मेरेन भायरच बसतली अशें तांचें म्हणणें. अख्ख्या रस्त्याचेर गाडी दवरून गोंयकार नित्य विकतात. आतां गोंयकारांनी जर नित्य विकलें जाल्यार आमच्या बाजाराक गिरायक केशें येतलें. सगळ्या रस्त्यार विकली जाल्यार नित्याक आमी गिरायक चलोंक येतली वयची. आतां गोंयकारान आमचे भाशेन करपा न्हय आनी गोवोरमेंटूय एक्शन घेयना. मुन्सिपाल्टी कोत्ता म्हणटाय कांय जायना अजून. आतां कितके दीस भायर बसतली तुमी? आमी आमगे हें जालें बाबा भायर तेंच्यांनी एक्चुली आमकां येवन एक्चुली सांगपाक जाय आसलें कितें असो प्रॉब्लम आहा ती डायरेक्टूच येवन भायर बसता. लास्ट टायम तेंच्यांनी एक्चुली तशेंच केल्लें की कितें आमकां सांगिनासतना ती भायर बसलेलें. आनी सेकेंड म्हटल्यार ती आतां सद्या सोंपोय पे करिना. तेंचो एक्चुली इश्यू सारको आसा.
हांवें आयकलां कितें हॉटेल तानिया कडेन नुस्तें विकतात, तशेंच लक्ष्मी पेट्रोल पंपा कडेन एक्चुली ते 8 जावन विकतात. 8 जाता आमचे ऑफिसर खंय तरी इन्स्पेक्टर जायसर आसतात आनी आफ्टर 8 म्हाका दिसता आमचे इन्स्पेक्टर थंय पावना ती ते एडवांटेज घेता. हांव आतां चीफ ऑफिसराक सांगतलो की एक लेटर कर पुलिसांक, जे नुस्तें विकतात 2-3 स्पॉटार आहा पळय थंय आमी तांकां लेटर करून रॉबर्ट धाडून ते नुस्तें विकपाचें बंद करतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर, पळोवया न्यूज राऊंड अप. नरकासूर येवच्या पयलीं मडगांवांत सद्याक यमराज आयला. मडगांव शेडो कावन्सिलान यमराज आशिल्लो पोस्टर रस्त्यार दवरून रस्त्याचे अवतिकायेचेर आपली कलात्मक पद्दतीन तिडक उक्तायली. मडगांवतल्या रस्त्याचेर गाडयो चलयत आसतना मातशें सांबाळून, कित्याक तर ही यमराज रुपी फोंडकुलां केन्ना फोंडान घालीत तें सांगूं नजो, अशें शेडो कावन्सिलाचो वांगडी म्हणटा. कानोळेच्या दांडोवाड्यार बांदिल्ल्या आसाल दी नोसो सिनोरा दी पियादाद हॉलाचे आर्च बिशॉप फिलिप नेरी फेर्रावाचे हस्तुकी उक्तावण जालें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी कांदोळेच्यान संदीप कामोलकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.